आजची पत्रकार परिषद ही कोविड-19 जो पसरत आसा हाजे विशीं, कोविड हॉस्पिटल विशीं आनी कोविड सेंटर विशीं. मित्रांनो, गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड एट ऑल लेवल्स टू कंट्रोल कोविड-19, and because of that, day before yesterday there is a spike of more than 500 patients. म्हणजे त्याचे रिजल्ट आयले ते इन अनदर 10-15 days हो जो क्लोज आसा तो 6,000 वयल्यान 10,000 केन्ना पावलो हे मुख्यमंत्र्याकूय कळचें ना आनी हेल्थ मिनिस्टराकूय कळचें ना. कालची जी गोष्ट ताणें जी केल्या ती lapses of the administration on the part of the government. आज सगळ्या हेडलायन आसा की ID कोविड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केलें. वी आर नॉट ओपोजिंग एनी कोविड हॉस्पिटल इन गोवा, नीदर ID, नीदर इन मडगांव और नीदर इन हे. पूण गव्हर्नमेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते लोवेस्ट लेवला पावलां अशें म्हाका दिसता. सब हॉस्पिटल राती जेन्ना आमी सगळो आढावो घेतिल्लो तर 150च्या आसपास पेशंट भितर आशिल्ले आनी तेजे नातेवाईक आशिल्ले. आतां पेशंट नातेवाईक हें कळनाशिल्लें थंय, इतली गर्दी थंय आशिल्ली. पेशंटांक दिलासान दवरतले काय कशें फक्त पेशंटांक जांकां जे पेशंट दिलासान रावंक शकता तांकां दिलासान दवरतले, जे पेशंट घरा वचूंक शकता तांकां घरा धाडटले आनी जे पेशंटाक फर्दर बरो ट्रिटमेंट जाय तांकां सद्या GMC धाडटले अशें डिसिजन तांणी घेतलां. आनी नॉट म्हापसा, आमी ओपोज केला म्हापसा बी धाडपाक, कारण हांगच्यान म्हापसा वचून तांकां परवडपाक सारकें ना. आतां OPD 3 दिसांनी दिलासात चालू जाता, कॅज्युअलिटी फाल्यांच्यान चालू जाता, पूण OPD जे आसा ताका थोड्यो गोश्टी करच्यो पडटा, त्या खातीर ते OPD चालू करतले. दिलासान OPD जातली. हय, OPD जातली आनी तांकां टप्प्याटप्प्यान करची पडटली. OPD म्हणजे सगळे तरेचे सुविधा आसपाक जाय, त्या खातीर टप्प्याटप्प्यान जातली. ते कोविड दुयेंसा लागून बाकीचे दुयेंस आहा पळय पेशंटाचे तेचेर गैरसोय जातली अशें दिसना तुमकां? 100% आनी त्या खातीरूच काल हांवें ऑब्जेक्शन काडलां. हांवें तांकां म्हटलां गोंयांतलो जर रेशो काडत कोविड आनी हेचो जाल्यार बाकीचे पेशंट चड आसा, हार्ट पेशंट चड आसा, डायबेटीस पेशंट चड आसा, त्या नंतर हाय प्रेशरवाले चड आसा, किडनी पेशंट चड आसा, लिवर सिरोसीस पेशंट चड आसा. ह्या पेशंटाचें कितें? इट इज मोर दॅन ट्रायज द कोविड. आज सगळ्यो प्रायवेट हॉस्पिटल बरें, तांकां आमी कितले फावटी सांगलें की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव चालू करा. वयले 2 फ्लोरांक सादारण 300 पेशंट दे कॅन एकोमोडेट. आनी तांकां हांव शिटकावणी हातांत दितां, ह्या फुडल्या 15 ते 20 दिसांक तांकां 2,500 लोकां बेडाचें हॉस्पिटल जाय आनी तेंच्यांनी नॉर्थाक इमिडिएट चालू करचें. आजच्यान चालू करचें. त्यांनी रिस्क घेवची न्हय. फाल्यां येदा गजाली देवाच्या हाणें तें जर जालें ना जाल्यार बरेंच जालें, पूण ती रिस्क जशें फोंडें जालें तशें जावचें न्हय. कारण प्रत्येक मनीस कितें करता, आमदार तांच्या आमदारांनी कितले हें केलें, म्हजेर ते आज सोशल मिडियाचेर घालता. त्यांच्या आमदार जो आसा खुद्द निलेश काब्राल ताणें कुडचड्यार नाका म्हणून सांगलें. खुद्द डेप्युटी CM बाबू कवळेकरान सादें कोविड सेंटर नाका म्हणून सांगलें खंय केप्यां इस्कॉलान. पूण आमी तसलें करूना. आमी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन जेन्ना डिसायड केलें तेन्ना हांवें तांकां स्पेशल प्लॅन काडून धाडलो. तो प्लॅन एक्झिक्यूट केलो तो सुद्दां म्हाका खबर ना. हांवें धाडला गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतलो भितरल्यान मनीस वता कोविड केंद्रांत तो वचचो न्हय, म्हणून भायल्यान ताका एंट्री दिवची आनी भितरल्या लोकांक ताची बाधा जावची न्हय म्हणून तो प्लॅन सुद्दां करून धाडलो. इतलें आमी तांकां फॉर आशिल्ले.